नमस्कार, कारवार न्यूजवर तुमका स्वागत करता। केंद्र सरकारान आदिवासी जमातीच्या हालक्की समुदायाक एसटी जातीत मेळवून घेयना जाल्यार सरकारान दिल्लो पद्मश्री पुरस्कार परत दितलो असे लोकगीत कोकिळ म्हण प्रख्यात आशिल्ले सुक्री बम्मागौडा हेमी सांगले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मातर रावचे आणि जास्त जास्त रानात जीवन करचे हालक्की समाजाचे लोकांक समाजाच्या मुख्य वाहिनीत मेळेची गरज असा। शिक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात खूप फाटी आशिल्ले हालक्की समाज सगळकांतल्यान सुदारणा जावचे खातीर सरकारान एसटीक मेळची सगळी सवलत हेमकां मेळोवन दिवंक जाय अशी मागणी करून खूप पटी ह्या समाजाचे लोक दिल्लीत वचून हेमी जगचे जीवन त्रासाच बद्दल बी सांगिले। तशेंच हेमेरावच्या भागात येयलो केंद्राचो टीम हेमगेली स्थितीगती बद्दल पळोवन बी गेला। हालक्की समाजाक एसटीत मेळोवंक जाय म्हणून राज्य सरकारान परवानगी बी दिल्ली आसा, पण अजूनही केंद्र सरकारान हेजे बद्दल कसलोच आदेश केलो ना। मुखाल्ल्या दिसाक जर तर हालक्की समाजाक एसटीत मेळेल ना जाल्यार आपल्याक सरकारान दिल्लो पद्मश्री पुरस्कार परत करतलो म्हणून पद्मश्री पुरस्कृत सुक्री बम्मागौडा हेमी सांगला। जावटे ओली केळे बला बांध पलंगे बांधो चले महीना काये गणतियो इगा बारे प्रिय चंडा कटोनी बारे नाम चंडाडवो बारे प्रिय जाजिया हितिलले जाने रे माताडवा जाजिऊंगा कुदे चंडा कटोणा नाम चंडाडवो बारो ನಮ್ಮ ಹಾಲಕ್ಕಿಗೆ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಳ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಡುಜ ಮೈದು, ರಾಜಪಚಿತ್ ಮೈದು, ಜಾನಪದ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೈದು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಗರ್ವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೆಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಂದೆಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೋ ಚಿಕ್ಕ 75 ವರ್ಷನೂ ಆಯಿತು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಹಠ. ನಮ್ಮ ಜನ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ನಂಗೆ ಆ ಪೈಸೆ ಚಿಕ್ಕಂಡು ಗೌರವನೇ ಒಂದು ಗೌರವ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತು ಏನಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೌದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. उदाक आणि प्रदूषण बद्दल जागृत करच्या उद्देशान जिल्हा पंचायतीन आयोजित केलेल्या चर्चा स्पर्धेत किन्नर न्यू हायस्कूलचे विद्यार्थिनी वैष्णवी संदीप शेट्टी हेमका प्रथम स्थान मिळाले। उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायत आणि स्कॉडवेज संस्थेच्या सहयोगात जलजीवन मिशन योजनेचे माहिती शिक्षण कार्यक्रमात शाळेच्या विद्यार्थ्यांक उदाक आणि प्रदूषण बद्दल जागृत करच्या उद्देशान जिल्हा स्तराची स्पर्धा कुमटाच्या कर्नाटक पब्लिक स्कूलात आयोजित केली। जिल्हा स्तराच्या ह्या स्पर्धेत कारवारच्यान किन्नर न्यू हायस्कूलाचे प्रतिभान्वित विद्यार्थी वैष्णवी संदीप शेट्टी हेमी भाग घेयलो। उदकाच्या परत उपयोगान पर्यावरण रक्षण साध्य आसा ह्या विशयाचेर चर्चा स्पर्धेत आपले विषय मांडून घेवन प्रथम स्थान मेळोवन गेले। जिल्हा स्तराच्या चर्चा स्पर्धेत प्रथम स्थान मेळयले वैष्णवी संदीप शेट्टी हेमका जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम हेमी अभिनंदन दिले। तसेच स्पर्धेत प्रथम स्थान मिळवून घेऊन कारवारचे आणि किन्नर ग्रामाचे नाव गाजईल बद्दल किन्नर न्यू हायस्कूलाचे शिक्षक, ग्रामस्थ तसेच खूप लोकांनी तेमका अभिनंदन केला। ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಆಜ್ಞೆಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 70% ನೀರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ब्रेस्टवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 43 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार तालुक्याच्या नंदवाळ हळाक लहान डॅम बांधून दिया म्हण स्थानिक लोकांनी मागणी केल्यान ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यान आणि लोकप्रतिनिधींनी जागेक भेट देऊन जागो पळयलो। कडवाड ग्रामपंचायती भागा येवचे नंदवाळ हांगा नंदीव्हाळाच्यान उदक व्हांवतेत रावता। हांगा लहान डॅम बांधून घेवन उदक साठवून दवरल्यार गिमात उदकाची समस्या येना। मुख्य म्हणल्यार एप्रिल मे महिन्यात कडवाड ग्रामपंचायती भागात उदकाची समस्या उद्भवता। तेजेन ह्या नंदवाळ नंदीव्हाळाक डॅम बांधल्यार एप्रिल मे महिन्यात लोकांक हांच्यान उदक दिवूंक शक्य जातलें।
तशें म्हण ह्या व्हळाक डॅम बांदून दिया म्हण स्थानीक लोकांनी मागणी केल्ली. लोकांच्या मागणे प्रमाणे कडवाड ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्ता स्थानिक लोकांना नंदवळाक वचून येवन नंदी व्हळात भेट दिले. ह्या व्हळाच्या निसर्गाचे स्वच्छ उदक हंवतेत रावता आणि हे उदक साठवूंक शक्य आसा अशें अखेरेक निर्णय घेयलो आणि हांगा एक चॅकडॅम बांदचे योग्य म्हणून येवन विचार मांडलो. मन पडिलो समुद्रातलो कासव कुमटा समुद्र येळेचेर मेळ्ळो. स्थानिक निस्तेकार लोकांनी ताका पुजा करून तेगेर अंत्यक्रिया केली. कुमटा तालुक्याच्या धारेश्वर हांगा समुद्र किनाऱ्याचेर मन पडिल्लो कासव मेळ्ळो. पण स्थानिक निस्तेकारान त्या कासवाक पुजा करून वन विभागाच्या अधिकारी फुड्यान पून गायले. कासव हो श्रीहरीलो अवतार जावन आसा. ताका लागून निस्तेकार केन्ना कासव माननात, ताका पुजा करतात. तशेंच मेल्ल्या कासवाक बी भक्तेन अंत्यक्रिया करतात. तशेंच धारेश्वरा भितर निस्तेकारान कासवाली अंत्यक्रिया केली. एक नजर घाल्या शुक्रवारच्या पंचांगाचेर. ब्रेस्टवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 43 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. ब्रेस्टवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 43 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसांपैकी कारवारात 14, अंकोला 1, कुमटा 3, होन्नावर 1, भटकळ 1, शिर्शी 7, सिद्धापूर 3, यल्लापूर 8 आणि मुंडगोडात 5 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,579 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 54,705 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 202 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 772 लोकांले मरण जाला. आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.